प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 5वा विसवोर वोड 1 ते 11 पर्यंत. लूक चॅप्टर 5 वर्सेस 1 to 11. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकया. उपरांत घडलें तें हें. देवाचें उतर आयकूंक लोक जेजू भोंवती चेंचोन आसलो आनी तो जेनेसारेत तोड्याचे दोडेर उबो आसलो. तेन्ना थंय तोड्याचे देगेर ताणें 2 होडी पडयली. खारवी देंवून रांपणी धुताले. तांतलें एक होडें सिमावाचें आसलें. ताचेर तो चडलो आनी तें तोडीक तावन मातशें पयस व्हरूंक ताणें मागलें. आनी होड्यार बसून थंय तावन तो लोकांक शिकोवन दितालो. उलोवन जातोच ताणें सिमावांक सांगलें, खोल उदकान व्हडें भायर व्हर आनी मासली दवरूंक तुमच्यो रांपणी घालात. ताका जाप दिवन सिमावान म्हणलें, गुरुजी, रातभर आमी कश्ट केले, पूण आमकां कांयच सांपडो नासलां. तरी पूण तुज्या उतराक हांव रांपोण घालतां. अशें केल्या उपरांत तांकां इतली खूब मासळी पडली की तांच्यो रांपण्यो पिंजूंक पावलेल्यो. आनी येवन आपणाक आदार दिवंक दुसऱ्या व्हड्यान आसलेल्या बागीदारांक तांणी खुणा करून आपयले. ते आयले आनी बुडूंक पावसोर दोनूय व्हडी भरली. तें पळयना फुडें सिमाव पेद्रून जेजूच्या पांयां पडोन म्हणलें, म्हजे सोरशिल्लो पेल्यान सोर सायबा, हांव एक पातकी मनीस. तो आनी ताचे बरोबर आसलेले तितले पडलेली मासळी पळोवन सारकेच तोटाकले. तेच परी सिमावाचे बागीदार आसले ते जेबेदावाचे पूत जाकोब आनी जुआंव आनी जेजून सिमावांक म्हणलें, भिये नाका, हे फुडें तूं मनशांक दवरतलोय. आनी होडी तोडीक काडून सगळें सांडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. प्रितीच्या बाबणीनो, आयच्या शिवर्तमानान आमी वाचतां की जेजू आपयता ते पयले शीस जावन आसा पेद्रू, जुआंव, जाकोब आनी आंद्रे, आनी तांकां आपयचे पयलीं कितें घडटा. आजून पासून ते आपले जेजूचे शीस न्हय. जेजू आतां दर्याच्या लागीं थंयसर देवाचें उतर परगट करता. आनी ह्या वेळार आजून ताजे शीस ताजे बरोबर नासले. ताणें आपयले तांकां शिसांक, पूण ते आजून ताजे शीस जावंक नासले. म्हणटकीर कितें घडटा, जेनेसाराच्या तोळेर तो थंयसर वेता आनी जेन्ना पेद्रू आनी सिमाव पेद्रू येता थंयसर आपलें व्हडें घेवन आख्खी रात ताणें नुस्तें मारूंक गेल्ले ते, पूण कांयच धरूंक ना. आनी ते आतां आपले घरा वचपाचे आसात तेन्ना जेजू कितें सांगता पेद्रूक, बाबा तुजें व्हडें म्हाका दी. म्हाका आतां एक कितें म्हणटा तें, म्हाका एक शर्माव दिवपाक म्हाका व्हड्यान बसोंक जाय तुज्या. आनी भाव भयणीनो, त्या वेळार पेद्रून जेजूक म्हणूंक जातालें, बाबा आमी थकल्यात, आमी कांयच धरूंक ना, आनी आतां तूं म्हाका म्हणटाय आतां तुका थंयसर शिकोवंक जाय. आमकां आतां आमचें व्हडें व्हरोन आमकां आतां न्हिदोंक जाय, आमी थकल्या. पूण पेद्रू कांय म्हणिना. पेद्रू कसलेंच उतर म्हणिना. तो आपलें व्हडें दिता जेजूक. तो त्या वेळार जेजू आपल्या व्हड्याक पेद्रूच्या व्हड्यान येता, बसता आनी देवाचें उतर परगट करता. आनी तेजे उपरांत परगट केल्या उपरांत आमी नोको 1 वर 2 वरां 3 वरां आमी कांयच नोको कितलीं वरां लागतलीं काय. पूण सगळें जाल्या उपरांत जेजू आतां पेद्रूक सांगता, बाबा वच, आतां आमी मासल्यो मारपाक तूं आतां वच. जेजू सांगता ताका. आनी भाव भयणीनो, तो म्हणटा खोल उदकान व्हडें भायर व्हर आनी मासली धरूंक तुमच्या रांपणी घालात. भाव भयणीनो, जो कोण नुस्तें मारता तो जाणो केन्ना नुस्तें मारपाचें तें. तो जाणो केन्ना रांपणी घालूंक जाय ती. एका जो कोण देवाचें उतर परगट करता ताका नुस्तें केन्ना मारूंक जाय, नुस्तें खंयसर मारूंक जाय तो जाणो. ते जाणो आसले,
ते जावन असले खारवी. पूण भाव भयणीनो, पेद्रून आतां जेजूक 2-3 वरां आयकला. त्या दुसऱ्या आपल्या जो कोण ताका आदार करताले तांणी आयकलां. आनी जेन्ना जेजू तांकां सांगता, बाबा म्हणटा, जेन्ना तूं म्हाका म्हणटाय, तो म्हणटा, गुरुजी रातभर आमी कोश केले पूण आमकां कांयच सांपडोंक ना, तरी पूण तुज्या उतराक हांव रांपणी घालतां. आनी भाव भयणीनो, आमी जाणो कितें घडलें तें. इतलें नुस्तें मेवलें की दोनी वळी नुस्तें बरो सोत तांकां इतलें नुस्तें मेवलें. आनी आख्खी रात तांकां कांय नुस्तें मेवंक ना. थोड्या वेळान तांकां इतलें नुस्तें मेवलें. आनी त्या वेळार पेद्रू आनी आंद्रे आनी जोआन आनी जाकोब ते सगळे जेजूचे शिश्य जाले ते आयले आनी जेजून म्हणूंक लागले, आयज थान तुमी फकत नुस्तें धरचें ना, पूण तुमी मनशांक धरतले. आनी आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या उतराचेर आमी नियाळ करता, आमी कितले फावटी आमच्या जिवितांत पळयलां की आमी कितले वावुरल्या, कितले आमी आमच्या घरा, आमी आमच्या भुरग्यां पासत, आमी आमच्या घरकारां पासत, आमचे पत्नी पासत, आमच्या कुटुंबा पासत, आमच्या ऑफिसान कितलें काम केलां. आनी हें सगळें काम करून आमी कांयच आमकां फायदो मेळोंक ना. म्हणजे आमी आमच्या फॅमिलीन इतलो वावर केला आनी कितले फावटी आमकां कोण आमकां नाकारला. आमी ऑफिसान आमी काम केलां आनी कोणेंच आमकां कसलोच आमचे पयशे जे आमकां जे मेवता ते वाडोवंक ना, कांयच बरें उलोवंक ना. आमी आमच्या कुटुंबान काम केलां, कोणेंच आमकां बरें म्हणूंक ना. आनी आयज भाव भयणीनो, जेजू आमकां सांगता, तो म्हणटा, तुमी सगळें तुमच्या जिवितांत तुमकां कांयच बरें जावंक ना जाल्यार आयज आमकां तुमकां दाखयता म्हजी मिलाद, तुमकां दाखयता म्हज्या उतरार भियात, म्हजें उतर आयकात, म्हजें उतर पाळात, जें हांव तुमकां सांगता म्हज्या उतरा वरवीं तें करात. आनी तुमी पळयतल्यार तुमची मिलाद जें तुमच्या जिवितांत घडोंक ना तें तुमच्या जिवितांत घडटलें. कित्याक जेजून आमकां सगळें घडोवन हाडलां. जेन्ना तो खुर्सार मेलो आमचे पासत, ताणें सगळें सांबाळलां. फकत आमी भावार्थ धरूंक जाय ताच्या उतराचेर. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमचो भावार्थ जेजूच्या उतराचेर वाडत वतलो, जेन्ना आमी त्यो मिलाग्री ज्यो आमी आमच्या जिवितांत केन्नाच पळोवंक ना त्या ताच्या उतरा वरवीं आमी पळयतल्या, तेन्ना आमी मनशांक घट धरून आमी फुडें सरतले. भाव भयणीनो, जेन्ना देवाचें उतर आमी पळयता की आमच्या जिवितांत आमकां इतल्यो मिलाग्री जाता, इतलीं अजापां आमकां पळोवंक दिसता, तेन्ना आमी इतलीं आमी भावार्थान भरतलीं की आतां आमी दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक पावतले. भाव भयणीनो, ही बरी खबर दिवपाक आमच्या सगळ्या भावार्थाचें काम. आमकां फकत आमी देवाच्या उतरान येना की फकत म्हाका म्हजी मिलाद मेवतली, म्हाका म्हजें बरें काजारी जिवीत जातलें, म्हाका बरी सावत मेवतली, म्हजीं भुरगीं बरीं बेसांवन वतलीं. ना, आमी हें देवाचें उतर आयकता. कित्याक हें सगळें आमच्या जिवितांत बरें जातकच आमी दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक जेजू आमकां आयज हें आमंत्रण दिता. तो म्हणटा, जेन्ना तुमी म्हजें उतर आयकता तुमच्या जिवितांत सगळें बरें आसतलें. आनी तेन्ना तुमचो भावार्थ घट जातलो आनी तुमी दुसऱ्या मनशांक, म्हणजे फकत नुस्तें मारपाक वेचेन्यान, पूण तुमी आतां मनशांक घट धरतल्यात. मनशांक घट धरपाचें म्हणजे कितें भाव भयणीनो? मनशांक घट धरपाचें म्हणजे तांकां जेजूचे फाटलादार करून आमी फुडें सरतले. कशी? देवाचें उतर परगट करून. आयज आमी एकेत्रीत भाशेन ह्या उतराचेर आयच्या शिववर्तमानाचेर नियाळ करुया आनी आमी पयलीं हें जैतिवंत जिवीत जिवंक फुडें सरुया देवाचें उतर आयकोन. ताचे उपरांत आमी मनशांक घट धरून फुडें सरुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव जीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव